सर्वेस 11 कुंभारजुआ स्पोर्ट्स क्लबान एक आगळी वेगळी अशी फिशिंग कॉम्पिटिशन हांगा आयोजीत केला आणि ह्या कॉम्पिटिशनान आख्ख्या गोंयच्या खुबशा जे फिशिंग करपी जे गरोवपी अशा कलाकारांनी ह्या स्पर्धेन भाग घेतला आणीक ह्या तरेची अशा तरेची ही फिशिंग कॉम्पिटिशनाची पहिलीच फावट स्पर्धा हांगा आयोजीत सर्वेस 11 स्पोर्ट्स क्लबान केल्ली आसा। त्या खातीर हांव तेंचे सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता, कारण ह्या गांवची एक ती परंपरा जावन आसा। ह्या गांवान अशे कितलेशेच फिशरमॅन कम्युनिटीचे लोक आसा जे पयलीं पासून ह्या वेवसायाचेर गरोवन नुस्तें काडून तेजेर पोट भरपी अशे कितलेशेच लोक आसा आणि ह्या खातीर ही जी आमची परंपरा आसा ती टिकोवन दवरपी जे कांय हांगा स्थानीक लोक आशिल्ले, सुरवाती पासून ह्या लोक गरोवपाचे किंवा नुस्तें काडपी नुस्तें विकपी अशे वेवसायान लोक आशिल्ले त्या लोकांचोय बी हांगा आयज सत्कार केल्लो आसा। ही एक बऱ्याची गोष्ट जावन आसा। आयज पयलेच फावट अशे तरेची स्पर्धा आनी पयलेच फावट अशे तरेचो सत्कार ह्या लोकांचो हांगा जाल्लो आसा। खरें म्हणल्यार कुंभारजे हो पारंपारीक धंदो हेंचो पयलीं म्हणल्यार फिशींग करून पोट भरपाचो फिशरमॅन वेवसायीक। तेन्ना दोन वाडे आमचे कुंभारजे, स्पेशली गोळवाडो आनी रामभवन वाडो, ही वस्ती सगळी क्षत्रिय मराठा समाजाची आनी नुस्तेकारांची। ते पयलीं सगळो आपलो फॅमिलीचो उदरनिर्वाह फक्त फिशींग करून करताले। सर्वेस 11 स्पोर्ट्स क्लब यांनी आज आयोजित केलो फिशींग कॉम्पिटिशन। जो मेन हेतू म्हटल्यार आमी सदांच हांगासर भुरगे सदांच हांगाच आसता। आमी पळयता हांगासर जे ट्रेडिशनल आमचे फिशरमॅन जाणटे हांगासर आमी ल्हानपणा पासून पळयता तांकां ते आपले व्हडे घेवन पनेळ घेवन वयता, पूण तेंचो कोण योग्य दखल अशी घेयना। पूण आमच्या क्लबान आमच्या भुरग्यांनी अशें बसला हांगा चिंतलें कित्याक हांगा एक आमी एक कॉम्पिटिशन धरुया आनी एक तांकां एक याद करुया, कित्याक तांकां एक खंय तरी मनान दिसूंक जाय कितें आयज आमचो खंय तरी मान आसा।